नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. शेनवारा तिसवाडींतल्या लोकांनी दर्यावेळ क्षेत्र वेवस्थापन आराखड्याक विरोध उक्तायलो. जर हो आराखडो जनतेच्या हिताचो आसा तर लोकांक विश्वासान घेवन कित्याक तयार करूं ना असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. पंचायत आनी नागरिकांच्या मान्यताये उपरांतच आराखडो तयार जातलो म्हण ह्या वेळार पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल उलयला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. पब्लीक हियरिंग घेवन पब्लीक लोकांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते घेवपाचे आनी ताजेर ताणें ते सुदारणा करपाची. तशें ताणें करूंक ना. 2017 केला तशेंच केला. ताका ताणें एफिडेवीट मारला 31 ऑगस्टा पर्यंत आपूण हें दितलो म्हणून एनजीटीन. ताणें ते कांय करूंक ना. आतां ते कोणाची काडपाची आसा म्हणून ते नाटकां चालू आसा. ही एक्सप्लेनेशन कितें दाखयल्लें पळय तें वर्थ आशिल्लें वर्थ एक्सप्लेनेशन कांयच दाखोवंक ना. ताणें ते बुकार आहा तुका. ताणें प्लॅन्स बीन्स खंय चेंजीस दाखयले ताणें कांयच दाखोवंक ना तातूंत. वी हॅड कम फॉर दॅट ओनली न्हय. प्लॅनान कोणाची घरां येता कितें येता 2011 कितें आसा कितें ना ते कांयच दाखोवंक ना ताणें. हे कन्सल्टेशन म्हणजे जे फकाणां न्हय. So any consultation of yours, whatever demands or whatever points. Nothing. See, my matters are there in the Honorable High Court, which I am asking for the scrapping of that hazardous line which has been done on 2018. So, माझे सगळे materials coming, those are sub judice before the Honorable. That will be argued there only. I don't know why today's consultation was even held and why the remaining consultations are being held, because already the minister has said that the plan has been sent back. So why are they wasting people's time? आमच्या कायद्यान पब्लीक हियरिंगाचो एक लिगली मॅन्डेटेड प्रोसेस आसता आनी आमी पळयलां की कोल हब जावं ना रिवर नॅशनल जावं ह्या हाजेर सगळे पब्लीक हियरिंग जावन लोकांनी कंप्लेंट्स ऑब्जेक्शन्स दिवन हे कंप्लेंट्स ऑब्जेक्शन इग्नोर केल्ले जाले. सो इवन द लिगली मॅन्डेटेड पब्लीक हियरिंग जे आसता दोज आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय द पीपल इन द पावर. सो वॉट इज दीस जोक दॅट इज कन्सल्टेशनाचो पयलीं लिगल मॅन्डेटूच ना म्हणून हांगा आमी येवन आमचें सजेशन दिवन खंय वतले. इट इज जस्ट अ ब्लॅक होल. इट इज अ फार्स. इट इज जस्ट टू शो दॅट दे आर डुईंग समथींग. आनी जशें खूब जाणांनी म्हळें आज लोकांची अटेंडन्स घेवपाचे प्रयत्न केले सांगपाक की मागीर लोकांनी अटेंड केलें म्हणून आमचो प्रेजेंटेशन दीस इज अ लिगली वॅलीड प्रोसिजर. CRZ लायन जी गांवांत पावल्या आतां जालां कितें गव्हर्मेंटान जे बांद जे मेंटेन करूंक जाय आसले ते अजून मेंटेन करूं ना. आनी जे प्रमाणे जी खावटी पडल्या जी आमची जुवारी रिवर सगळी शेतान भितर उदक येता. सलायन वॉटर जे आहा ते गांवच्या बॉर्डरीक तेकला आनी त्या कारणामुळे तांच्यांनी ती CRZ लायन थंय दाखयल्या. एक्चुली ती बानाकडे आसूंक जाय. आगासाई सरपंच झेवियर जेन्ना CRZान हे आमकां प्लॅन धाडले आनी ह्या प्लॅनाचेर जायत्यो चुकी आसात. चड करून आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स एरिया आसा जे लोक रिवरा सायडीच्यान रावता तांचे कांयच हांगासर ह्या प्लॅनाचेर दाखयलें ना. दुसरें आतां आमच्या कलिगान अजीत हाणें सांगलां स्लायड वॉटर उदक बांद मोडोन भितर पावलां. तेच भाशेन आगासाई एरियाकूय स्लायड वॉटर बारीक बारीक भितर पावलेलें आसा काजन लँडान आनी तितून थंयसर तांणी CRZ लायन दाखयल्या. गव्हर्मेंटान आयज कन्सल्टेशन आमचे लोकांक सगळे तिसवाडी ब्लॉकाच्या लोकांक आपयल्ले. तेच भाशेन म्हाका इन्फॉर्म केल्लें तूंय आमच्या सरपंचांक पंचायतीच्या मेंबरांक सगल्यांक घेवन यो म्हणून. आनी ते भाशेन हांवूय येयल्लो. आमकांय दिसता हो प्लॅन पळय कितें आसा तो सारको रॉंग आसा. आनीक जे हांवूय फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हाजी एरिया पळय नावशी बांबोली श्रीदाम गोवेल्ल्या आगासाई ही येता. आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी हांवूय आमच्या फ्रेंडाक जो आमचो मिनिस्टर आसा निलेश बाब आसा आमचे चीफ मिनिस्टर आसा परत चीफ मिनिस्टर. पूण आमी मागता लोकांक सगल्यांक आख्याच गोंयकारांक जे आमचे तिसवाडीचोय लोक आसा आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक घेवन कन्सल्ट करून लोकांक जाय तसो प्लॅन करून आमकां मेळपाक जाय. It is the widening of national highways, whether it is building new jetties, whether it is railway double track, these all things are connected, and this government is taking us to only two things. One is coal handling. Goa becoming a coal hub, which is bad for entire Goa. आमी गोंयकार म्हणून ज्या जाग्यार कोल हँडल जातलो आनी बाकीच्यो ज्यो जावपा ना पूण तो वाऱ्याचेर वयतलो तांकांय म्हारग पडटलो. आनी सेकेंड थिंग इज जे स्मॉल स्केल बिजनेसमॅन्स आसात शेक्स आसात तांकां काबार करपाचो प्लॅन आहा. जाय तो अपोज केलो पूण म्हाका दिसता की हें जे प्रेजेंटेशन आयज तिसवाडी तालुक्यान आमचें जालें आनी थंयसर लोकांनी बरो इनपूट दिला. सगळ्यांनी बरो इनपूट दिला आनी जायते डिमांड्स घातल्या.
हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन आनी गोवोरमेंटा कडेन की तांच्यांनी हे डिमांड्स सगळे डिमांड ईच आनी इंडिविज्युअल हांगा आशिल्ले सरपंच आशिल्ले फिशरमॅन आशिल्ले NGOs आशिल्ले तेंच्यांनी बरें इनपूट दिल्या सायंटिफिकली तेंच्यांनी सांगलात प्लस तेंचो पास्ट एक्सपिरियन्साचेरूय ते उलयल्यात बाबा कितें जाय आशिल्लें. ना हो कन्सल्टेशन काय पब्लीक हियरींग ना. हे लोकांक सांगपाक की CRZ नोटिफिकेशनान CZMPन कितें आसूंक शकता आनी कितें आसूंक शकना हे एक्सप्लेन करपाक फक्त आमी आयिल्ले. गव्हर्मेंटान पयलींच निर्णय दिल्लो आसा की प्रत्येक पंचायतीक मुखार ते वतले आनी प्रत्येक पंचायतीक तांचो प्लॅन मागतले आनी तो प्लॅन घेतकूच तांचो जो कितें प्लॅन आसा प्रत्येक पंचायतीचो तो मागीर नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटाक धाडटले. तो ड्राफ्ट प्लॅनान इन्क्लूड करतले आनी परत पब्लीक हियरिंगाक येतले. हो निर्णय ऑलरेडी सरकारान घेतलो आसा. तो आतां डेट्स फक्त फायनल जावन टीम फायनल जावपाची की खंयची टीम खंयच्या पंचायतीन वतली हे अजून फायनल जावन डेट्स जावन हे बरोबर आसा. ते जेन्ना जातले तेन्ना प्रत्येक पंचायतीक पत्र वतले एडवान्सान की ह्या दिसा आमी तुमच्या पंचायतीन येवपाचे तेन्ना तुमकां कितें म्हणपाचें आसा तुमचो प्लॅन कितें आसा तो आमचे कडेन दिवचो डिस्कस करचें तुमकां कितें घालूंक जाय कितें काडूंक जाय कितें आसा तें आनी त्या प्रमाणे फुडले स्टेप्स घेतले जातले. Try to go everywhere personally. See, government department servants, government servants who are official members of the environment department or CRZ, they cannot take political questions. It is political decisions which are to be taken by the politicians, lawmakers, going to the center. How can they decide for the politicians? They would have got elected. So I was going every place. Yesterday also Ponda, I tried to tell them that I am here to answer your questions. Whatever you are asking, I will keep in my mind and give solutions. So this is the reason I was going everywhere. Because see, what environment department is doing is a presentation. It is not consultation. If you see the notice we have, it is a presentation of what is 2011 notification. And I used to go and take questions from them. Reason is, Baba, makai kadpak jai, what political decisions we have to take, what law we have to change, where we have to go, what we have to do, to see that the people's plan is made. But hui moilale kere, hui tatinga pistol bor gatale. So I decided in the earnest that today I'll be out of this. Let us at least people see what the presentation is about. And then questions asked, I would have answered. But fortunately, I remained away. I told Francis Babu that I am here only close by. And I decided की बाहेर रावचो आणि लोकांमध्ये येवचो की political movement जो चालू आसा. So I didn't want to be part of it. I am here. Even now, if anybody wants to ask questions, I am here to answer the question. But don't make a fool out of me. When a political figure is coming to the people, it's the first time in the history of Goa that somebody is going to you. लोकांक विचारपास होता, bringing proper solution. CRZ plan कितें? So this is what I am saying. Nothing else to do.